प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविस्वोर वोड 22 ते 40 पर्यंत. Luke chapter 2 verses 22 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मोइसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवा उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलेले आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुसाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमयोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळकाचे सुख करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या हे सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो थारोनीक प्रकाश तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमयोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास विट्टेली. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेल्ली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसाल्याच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक बाळकाची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो गोड जायत वेतालो आनी जाणवायेन बोदतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें आमी हें शिवर्तमान जें लांब आसा आमी आयकता, आमी पळयता जे आमी ह्या 2 दिसां पयलीं वाचलां कशे भाशेन जेजूक देव मंदिरान मोरयेन आनी जुजेन भेटयलो. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या 34 आनी 35 वडीर आमचो आयज नियाळ करुया. कितें घडटा जेन्ना ती देव मंदिरान वेता थंयसर एक प्रवादी आहा, एक बऱ्या एक म्हणटा ते भाशेन एक एकदम पवित्र मनीस, खरो मनीस, ताचें नांव सिमियोन. आनी सिमियोन 35 आनी 36 वडीन कितें म्हणटा,
म्हणटा ह्या वरवीं जायत्या जाणांची गुप्तीं चिंतनां उक्ती जातलीं आनी तोरसाद तुझे काळीज उपास वेतलीं. हाचे पयलीं आमी 34 वडीन आमी परतून वाचुया. तेन्ना सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवयक मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलान जायतीं जाणां बीं पडोवंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठोवंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचोंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. कोणाक नेमला? तांच्या पुताक, जो फकत 40 दिसांचो भुरगो तांच्या हातान हा आनी मोरी आयकता. कितें आयकता? ती म्हणटा इस्रायेलान जायतीं जाणां बीं पडोवंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठोवंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचोंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुप्तीं चिंतनां उक्ती जातलीं आनी तोरसाद तुझे काळीज आसपास वेतलीं. भाव भयणीनो, खंयची माय आपल्या 40 दिसांच्या भुरग्या विशीं ही खबर आयकत जाल्यार कितें घडटलें? ही खोशी सांगता, तिका खोशी वाडटली व एके भाशेन खोशी वाडटली. कित्याक जे आतां सिमियोन सांगता पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें सगळें घडलें. पूण त्या वेळार जेन्ना ती 40 दिसांच्या जेजू बरोबर देव मंदिरान वता आनी ह्यो सगळ्यो खबरो आयकतात, देवाचें उतर म्हणटा हें सगळें तिच्या काळजान घट धरून दवरलें. पूण भाव भयणीनो, ह्या सिमियोनाच्या उतरांची आमकां सजमणी मेळोंक जाय जाल्यार जेजू आमकां लुकाच्या 26:26 म्हणटा, जो कोण एक खरो प्रवादी न्हय, एक फटींग प्रवादी, लोक तांकां खूब बरें उलयता, तांकां आपल्या घरा व्हरता, जेवणाक बसयता, ती सगळतात की ह्या खोट्या प्रवाद्यांक घरा हाडून तांकां व्हडलें नांव मेळ्ळें म्हणून एकदम खुशी जातात. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा असल्या खोट्या प्रवाद्यांक, जो देवाचें उतर शिकयना, फकत आपलें पोजिसांव घेवन बसल्यात, कितें सांगतात तें तांकां लोकांक जें आयकूंक जाय तेंच सांगतात, जें आयकूंक नाका तें सांगिनात, ते जावन आसा खोटे प्रवादी. आनी तांकां एक दुखीचें सासण्याचें जिवीत देव तांकां फावो करता. हें जेजू आयज आमकां लुकाच्या 6 वडीन लुकाचो 6:20 म्हणटा. कित्याक म्हणटात ह्या खोट्या प्रवादांक लोक सगळो लोक तांकां एके भाशेन बरीं तांचें उतरां उलयतात, तांकां वाखाणणी दितात, तांकां तांचें नांव वयर करता. तेजे फुडें मातुवाचो 5:20 जेजू कितें म्हणटा? तुमी सुभागी जेन्ना लोक तुमकां तुमचो अपमान करता, तुमकां वायट करता, तुमचेर खोट्यो वस्तू उलयतात, तुमकां सगळें वायट करता. कोणाक लागून? जेजूक लागून. जेन्ना जेजूक लागून आमी जेजूचे फाटलादर म्हणून लोक आमकां वायट करता, तेन्ना आमी खरे सुभागी. आनी भाव भयणीनो, दुसरी चीट सान पावलोची तिमोथीक 3:12 सान पावलो बरयता. म्हणटा जो कोण देवाच्या नेमा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तांचेर दुमाळो येतलोच. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, सान पावलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हणटा जो कोण एक क्रिस्ती जिवीत, एका भावार्थीचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक सोदता, ताजेर दुमाळो येतलोच. म्हणटच भाव भयणीनो, हे सगळ्यो ज्यो वडी जेन्ना आमी आयकता, हाचेर नियाळ करता, आतां आमकां सजमणी मेळटा कित्याक सिमियोन ही उतरां मोरयेक उलयलीं. कित्याक ताणें म्हणलें ह्या वरवीं जायत्यांची गुप्तीं चिंतनां उक्ती जातलीं आनी तोरसाद तुजे काळीज आसपास भेटतलीं. म्हणटच भाव भयणीनो, जे सिमियोन उलयलो त्या सगळ्यो वस्तू जेजूच्या जिवितान घडोवन आयल्यो. सगळें घडलें. लोकांनी ताका नाकारलो, लोकांनी ताका दुखयलो, ताका खुर्सार जिवेशी मारलो. आनी भाव भयणीनो, जीं उतरां सिमियोन मोरयेक म्हणलीं जेजू वयर, ती सगळीं घडोवन येयलीं. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, खरें म्हणल्यार आमी ह्या संवसाराचेर आड येता, देंवचाराचेर आड येता.
जेन्ना आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता लोक आमकां नाकारून पावचो ना, आमचो मोग करतलो, कित्याक आमी संवसाराची लोक. आता ह्या दिसांनी जेन्ना नातालांची परब चलता, नातालांची परब म्हणल्यार जेजूचे जल्माचो दीस, पूण हांगा आमचे कितें चलता? दास चलता, सगळे जे ह्या देवाच्या उतरान बरोवन आसा तसल्यो वस्तू चलतात. आनी नातालाच्या दिसांनी हेच आमी करूंक पावता. म्हणजे कोणाचो अपमान करता? आमी जेजूचो अपमान करता. जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या नांवान आमी हे सगळ्यो खबरो करता. क्रिसमस ट्री, कॉम्पिटिशन, एकामेकाची मारामारी, सोरोप येवपाचें, सगळे जे वायट, जे आमकां वायट बरयलां ह्या देवाच्या उतरान, हे आमी पळयता आनी कशे भाशेन आमी जियेता. तर बायज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी ह्या संवसाराच्या रितीचेर आड येता, आमी दोंचाराचेर आड येता. पूण जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर हा, आमी जाणो की आमच्या भावार्था वरवीं आमी देवाची कशी करूंक पावतल्या. आनी बरी खबर म्हणल्यार एक दीस आमी स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतल्या. कित्याक आमी सैतानाचे आड गेल्या, आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आड गेल्या आनी आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक खरें भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावल्या. हेच जिवीत जिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. जेन्ना नवें वर्स कोमेस जावपाचें आसा थोडे 2 दिसांनी, आमी हाचेर नियाल करुया. ह्या पोन्न्या वर्सांचें घडलां तें आमी फाटें दवरुया. आमकां देवान आनी एक वर्स फुडें केलां म्हणून आमी ताका वाखाणणी आर्गां दिन वासया आनी एक नवें जिवीत सुरवात करूंक, खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.